काणकोणचे भलायकी केंद्राच्या कर्मचाऱ्यां खातीर बांदिल्ले क्वार्टर्स सध्या धोक्याच्या स्थितीत आसा। सुमार 50 वर्सां आदीं बांदिल्ल्या ह्या इमारतीचे स्लॅब कोसळपाक लागल्यात, तशेंच वण्टीचेर झाडां वाडल्यात आनी विखारी सोरोप लेगीत भोंवतात। ह्या गंभीर परिस्थितीक लागून कर्मचारी आनी नागरिकांच्या सुरक्षेविशीं प्रश्न उप्रासल्यात। सरकारान हो प्रश्न बेगोबेग तडीक लावचो अशी मागणी काणकोणकारांनी केल्या। पळयात, स्टेबिलिटी कशी ती मेळ्ळा म्हाका खबर ना, पण आज सकल वण्टी ज्या पद्दतीन मोडला तेतून झाडाची मोड गेला, लोखंड दिश्टी पडटा, उतलेन पत्रे घालपाचें काम चालू आसा। कामगारां खातीर, डॉक्टरां खातीर, नर्सिंग खातीर आनी एअर सर्वंटां खातीर 50 वर्सां पयलीं ह्या जाग्यार क्वार्टर्स बांदले आनी त्या बाजून 108चो स्टाफ रावता, तांकां जिवा धोका आसा म्हाका जाल्यार दिसता। ते खंयचे परिस्थितीन थिंग रावता तें म्हाका खबर ना। एक टेम्पररी लायटीची कनेक्शन घेवन रावता, तेतून गोरू गोट येता। ह्या क्वार्टर्सांत स्टेबिलिटी आसा काय देवा खबर। जर एखाद्या मनशाक जिवाण्यान घास मारलो जाल्यार तेजी परिस्थिती कितें जातली। कितले लोकांक मारपाचें तुमगे प्लॅनिंग आसा म्हाका कळना। काणकोण वाठारात सध्या नवेच प्रस्न तकली वयर काडपाक लागला। फाटली 50 वर्सां जाली काणकोणा भलायकी केंद्राचे क्वार्टर्स आसा। ह्या क्वार्टर्सात भलायकी सेवा दिवपी कर्मचारी रावताले, मात सध्या काणकोणची ही सुमार 50 वर्सां जाल्ली म्हातारी इमारत सामकी मोडक्या अवस्थेत व्हेंटिलेटराचेर आसा। पुराय क्वार्टर्साक व्हड झाडां झोपांनी रेवाडो घातला। हे आता क्वार्टर्स मनशांक रावपाच्या लायकीचे उरूंक ना, तर हांगा गोरवां आनी रानवटी जनावरांचो आसरो जाला। आता मजेची गजाल म्हळ्यार इमारत मोडपाक पावल्या। थंय करदात्यांच्या पयशांचो इबाड करून पत्रे घालपाचें काम चल्ला, कित्याक तर कर्मचाऱ्यांक रावपाक। सरकार 15 वर्साच्यो म्हाताऱ्यो गाडयो स्क्रॅप करात म्हणटात, जाल्यार ह्या मोडके इमारतीचे कशें कितें? आता ह्या इमारतीक गोरवांचो गोठो म्हणप, भूत बंगलो म्हणप काय आनीक कितें? लोकांक सेवा दिवपीच ह्या इमारतीत रावतले जाल्यार तांची सुरक्षा आसा खंय? हातच्या कांकणांक हारसो कित्याक? तुमीच पळयात काणकोणचे हे जीव धोक्यात घालपी चित्र। आज आमी हांगा आसा काणकोण हेल्थ सेंटरा कडेन, आनी तेजी बाजूक जी आमची हॉस्पिटलाची क्वार्टर्स आसा थंगा आसा। खरें म्हणल्यार आज हिंगा येवपाचें कारण म्हणल्यार ज्या परिस्थितीन जी क्वार्टर्सां रिपेर केल्ली वता, जी खरें म्हणल्यार रिकन्स्ट्रक्शन करपा जाय आसली। खरें म्हणल्यार म्हाका दिसता 1-1.5 वर्स पयलीं आमीच हांगा इनॉग्रेशना येयल्ले, आमचो लोकल MLA डॉक्टर रमेश तवडकर सर तेमी बी येयल्ले, आनी तेमची सुद्दां जिद्द आसली की म्हणल्यार नवे कंप्लीट म्हणून नवे बांदचें, जेणे करून लोकांक सुविधा बरी मेळची। हिंगा रावपी स्टाफा जायत, बाकी गव्हर्मेंट जे स्टाफ आसा तांकां हिंगा रावपाक येना। पूण आज जर पळयत 1.5 वर्स पयलीं टेंडर जाल्ले, आनी जो 2 वर्स 23 पयलीं जो प्रोसेस चल्लो, आनी आज आमी 2026 आसा, ऑलमोस्ट 27 पावत येयले, आनी आज हें काम चालू आसा। आनी अशी पद्दतीन चालू आसा, कितें म्हणल्यार एक स्टेबिलिटी कशी ती मेळ्ळा म्हाका खबर ना, पूण आज सकल वण्टी ज्या पद्दतीन मोडला तेतून झाडाची मोड गेला, लोखंड दिश्टी पडटा, उतल्यान पत्रे घालपाचें काम चालू आसा। म्हणल्यार कितें चल्लां काय म्हाका दिसता। तुमी उतल्यान पत्रे घालून पयशे वेस्ट करपाचे, लोकांक टॅक्साचो पयसो, आनी त्या बाजून 108चो स्टाफ रावता, तांकां जिवा धोका आसा म्हाका जाल्यार दिसता। ते खंयचे परिस्थितीन थिंग रावता तें म्हाका खबर ना। ते एक टेम्पररी लायटीची कनेक्शन घेवन रावता, तेतून गोरू गोट येता। सायडीनच जो आमचो ओल्ड डॉकमी, थिंगाय तुमी पत्रे घालपाचें काम चालू केलां, थिंग उदक पावता। फाटीक कोण लेबर तरी पडोन त्या वण्टी वयल्यान मोडोन कमर मोडोन तोय कितें हॉस्पिटलांत आसा। म्हणल्यार अशी परिस्थितीन जर येन्नाच असली परिस्थितीन उतल्यान पत्रे घालून, उतल्यान झगझग करून कितले लोकांक मारपाचें तुमगे प्लॅनिंग आसा म्हाका कळना। लास्ट शेवटी हो लोकांक टॅक्साच पयसो। म्हाका दिसता काणकोणची सगळीं लोकांक घेवन आमकां हें काम स्टॉप करचें पडटलें। हांव एक विनंती करता गोंयचे मुख्यमंत्र्याक, तशें आमचे PWD मिनिस्टर आमचे दिगंबर बाब आमचे लागींचे, तशें आमच्या आमदाराक रिक्वेस्ट करता, तुमी ताबडतोब हेतून लक्ष घालचें। सद्याक आसा काणकोणच्या आरोग्य केंद्रा कडेन म्हाज्या उजव्या सायडीक जावन आसात क्वार्टर्स। सरकारी अधिकारी म्हणजे ह्या आरोग्य खात्या भितर काम करणाऱ्या कामगारां खातीर, डॉक्टरां खातीर, नर्सिंग खातीर आनी एअर सर्वंटां खातीर 50 वर्सां पयलीं ह्या जाग्यार क्वार्टर्स बांदले। त्या क्वार्टर्साची दुर्दशा जावन गेली। हो प्रश्न काणकोणचो आमदार आनी मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर हांणी मुख्यमंत्र्याच्या कानार, आरोग्य मंत्र्याच्या कानार घातलो, आनी ताबडतोब ह्या जाग्यार हे क्वार्टर्स एक तर नवे बांदचे अशें सजेशन क्रीडा मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर हांचे आसलें। आनीक
आज जर पळयतात, आज जुनाचो जवळ 10 तारीख जावन गेला. आज धो धो पावस पडटा आनी ह्या धो धो पडणाऱ्या पावसाक काम एक वाटेन चालू आसा. कम्युनिटी सेंटरा मुखार जे पळय हें आसा तें काम सगळे पत्रे काडले. एक मनीस गेल्या मे म्हयन्याक पडलो, ते दिवसान कामच बंद. भितर आसा ते सगळे सामान भिजता अशी परिस्थिती आहा. ह्या वाठारांत ज्या हॉस्पिटलाच्या वातावरणा भितर ह्या जाग्यार सगळ्या कडेन स्वच्छता आसता पळय, ह्या जाग्यार सगळ्याक जंगल आनी फॉरेस्ट जाल्ले आसा. फॉरेस्ट म्हणजे एक एक इमारतीच्या भितरच व्हडली व्हडली झाड जाल्या. जी झाडां तुमी प्रत्यक्ष जे चित्रीकरण केलां तितून पळोवपाक शकता. आनीक ह्या क्वॉर्टर्सांक स्टेबिलिटी आसा काय देवा खबर, पूण ते मरणावस्थेन आसा. एक तर वयल्यान छप्पर कोसळटा, कॉंक्रीट कोसळटा बिल्डिंगेक खंय तरी भेगी येयला, खंय तरी भितर बैल न्हिदता वचोन, बैल वचोन आसा अशी परिस्थिती भितर. सरकारी यंत्रणा जी आसा, सरकारी PWD खात्या, ह्या खात्यान हाजी हें केलें कोण कॉन्ट्रॅक्टर भर पावसान काम करतात. ह्या बिल्डिंगेची सारको तरी स्टेबिलिटी आसता काय कितें हो एक व्हडलो प्रश्न आसा. सबंद वातावरणा भितर ह्या जाग्याचेर पळयल्यार जिवाणी मोठ्या प्रमाणांत आसा. हॉस्पिटलान येणारो रुग्ण, येणारो पेशंट हो खंय तरी आपूण बरो जावपा खातीर येता. हिंगा येतानाच ह्या वातावरणा भितर येतानाच जर एखाद्या मनशाक जिवाण्यान घास मारलो जाल्यार तेजी परिस्थिती कितें जातली. हॉस्पिटल म्हणना फुडें सगळे वाटेन निवळ आसपाक जाय, पूण संबंदीत डिपार्टमेंट आरोग्य खात्यान तांकां अनेक लेटर बरयली. ते फक्त वयल्या वयर तोंड काडपाचें काम करता. व्हडलीं झाडां, व्हडलीं मुळां जाल्यार तेजे कडेन ते पळयनात. अशी अतिशय दुरवस्था ह्या काणकोण आरोग्य खात्याच्या ह्या आवारा भितर जाल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर काणकोणच्यान सोयरू कोमरपंत.